सी आर पाटील जे आसा पळय ते मुळात महाराष्ट्रांतले पूण स्थायीक थंय गुजरात तांचे कुटुंबी सगळे आनीक त्यामुळे आमकां म्हादई संबंदी एखादी गोंयकारां भितर कोणा वतल्याक दागदूग जो आसता पळय न्ही एक्चुअली तसो दागदूग आसपाची गरज ना कारण प्रिंसिपली जेन्ना आनी लिगली जेन्ना आमी सामके स्ट्रॉंग आसा तेन्ना भिवपाची गरजूच ना म्हटल्यार आतां पूण तरी तातूंत आमकां सी आर पाटील आयिल्ले कारणान तेंच्यांनी हो ताबो आयिल्ले कारणान आमचे डिस्कशन्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ती बरी हांणी जातली म्हणजे कशें म्हणटा तशें इन अ व्हेरी कॉपरेटीव अशें म्हाका दिसता. जशें गेलीं 5 वर्सां सातत्यान खेळा मळाचेर जशें भारतभर वेगळी वेगळी इनामां मेळिल्लीं आशिल्लीं आनी जी कंटिन्युटी आज सरकाराची आसा तशेंच नवे नवे इनोवेटीव आयडियाज घेवन आमी ह्या स्पोर्ट्सांक एक मुखार उबारी हाडपा खातीर डॉक्टर मनसूख हे मोठे जिद्दीन चिकाटेन काम करतले हितून दुम्मत ना त्या बद्दल ताचें हांव परत एकदां त्रिवार अभिनंदन करतां. जी कला आनी संस्कृतीक संचालनालय जें आसा ताका त्या खात्याचो श्रीमान गजेंद्र सिंग शेखावत हेची नियुक्ती जाल्ली आसा ताजें हांव मना पासून अभिनंदन करतां. गोंयची कला मळाचेर वावर करता आसतनाच खूब असो व्याप आसा खूब असो स्कोप आसा. म्हजे कल्चरल मळाचेर ज्यो फाटल्यो ज्यो काही गोश्टी योजना ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सातत्यान हे आदरणीय आमचे नवेनूच नियुक्ती केल्ले आमचे कल्चरल जे मिनिस्टर जे आसात तांकां हांव भेट घेतलो दोगांची पर्सनली भेट घेतलो आनी स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कल्चरल मळाचेर आमकां आमची भारत भूंय जी आसा किंवा म्हणजे चिमुकले सारकें राज्य कशें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर म्हजो सुरवातीक प्रयत्न आसतलो. केंद्रांत आमच्या पयलीं पुरुषोत्तम रुपालाजी आसलो आयज लालन सिंग जाल्लो आनी आमचे अंडर प्रायम मिनिस्टर सांगली योजने अंडर सेंट्रलाच्या फंडाकसून ऑलरेडी 4-5 प्रपोजल आमी पुटअप जाल्ले रेडी जाल्या ती करून घेतलेले म्हणजे 2 विलेजी खोला आनी नेहरू तेज्या बरोबर जेपटी कास्कोची शापोरा पणजेची आनी तळपणची ह्यो सगळ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटा अंडर सेंट्रल फंडिंगान आमची प्रपोजलां सगळीं जाल्ली आहा. LT लायन अंडरग्राउंड जावची आनी तितून मिनिस्टरान आमकां हेल्प करचें हें इम्पॉर्टंट आहा. सो वी हॅव टू सी हाव गोवा बेनिफिट्स आउट ऑफ श्रीपाद नायक बींग अपॉयंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर. आमकां बेनिफीट येवपाची गरज आहा आनी ह्या बेनिफीट येताना म्हाका दिसता रायट पोर्टफोलियो गोंयांक मेळिल्लो आहा आनी हो रायट पोर्टफोलियो आमी तेजो यूज करपाची गरज आहा. म्हणजे वी हॅव टू मेक यूज ऑफ दीस पोर्टफोलियो. वी हॅव टू सी दॅट द फंड्स कम टू द स्टेट ऑफ गोवा directly from center under different schemes of the electricity department. Sir, yeah.